येसू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां पातक्याक दया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या देव देखी या भूमिताळा साल्वातच्या मुच्या कुळा नासाव केली सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां पातक्याक दया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तदय मुगाच्या बहिणीनो आणि भावनो आदवंताचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमता. हे मीस पेटोवन एक नवो हप्तो आमचे जिणेचो आमी सुरू करता. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी क्रिसमस फेस्ताक क्रिस्त येण्याक लागीं पावल्या. लागीं पावता आसतना ही लागशिल्ली तयारी आमी कशी करची म्हूण पयस सभा पयत पुस्तकां मारिपाक आमकां शिकयता. म्हणजे नेस आमच्या भायल्या वस्तूंची आमी तयारी करची. बघा चड जावन आमच्या आत्म्याची स्पिरिताची आमी तयारी करची. आमी आशेवन आसलो तो समी येवंक जालो संतोष पावचे. तो संतोष पावो जाय जाल्यार आमच्या अंतस्करणांत कसल्यान पातकाचे कथा आसूं नजो. आमची पातकां रडची आनी देवा लागीं पेल्या लागीं चड जावन पेल्या लागीं जावं आमच्या घरांत जावं आमच्या शेसांबरा जावं आमच्या कुटुंबांत जर तर खंयच्याय तराची इल्लीशी दुस्मानकाय आसा तर जाल्यार राजी जावचें. ती जावन आसा रीत क्रिसमसाक आमी तयार करची. आमी ह्या तयारान तयार करून तयार आसा काय. आमची पातकां आमी रडया आनी बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. म्हणून हांव पातकी मुसुगुन्यो सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा
आमी तुझे भुरगीं सगळ्यां जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्र घेवन रावता. येदो व्हडतो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगोवंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान सांबाळूंक आमकां तो फाव कर म्हूण विश्वासून आमी तुज्या लागीं प्रार्थिता. आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. पयलें वचप. तुजे उद्देशी सरस्पोर संतोष बरी जातलो. झेफानिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. शिवणाचे दुये संतोशान भोवमार. इस्रायला उल्हासान गितांगा. जेरुजलेमाच्या दुवे संतोष बरी जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेलें परमान सरस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मनाक ताणें फाटीं धांवडयल्या. इस्रायलाचो राय सरस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीकय विघ्नां येतलें म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुजलेमा विशीं अशें म्हणटली, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सरस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. जय दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. देवाचें उतारें. देवाचें उडुपकार. संतोष पावा उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खुरस करतो. आपले देवस म्हजो तारून ताका जर पातीन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. तूच म्हज्या किर्तनाचें मूळ. वय तूच म्हजो चडवंदार. संतोष पावा उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खुरस करतो. सडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडून मुखार सरा. सर्वेस्परांक गितां गाया. ताचें नांव हर्सिया. सकट पडसांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. संतोष पावा उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खुरस करतो. संतोष पावा उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खुरस
Paulus व्हरतो. सांपावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सौम्यातें सदांच तुमी संतोश पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता, संतोश पावा. तुमचें बोळेपण समेस्त मनशाक कळीत जावं. सौम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जन्मयन आटापंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पराचो प्रेरकात्मो मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तोड लोकांच्या जम्यांनी जुवांव लागीं विचारलें, तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, तुमच्या मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात, तो कांय नासलेल्याक एक दिवं. जेवंक खावंक जायत पुट्टें आसलेलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकागारय स्नान घेवंक आयले आनी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें जबाब दिली, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपडटी फोड मेळटा ती घेवन तुमी दादोशी जाया. लोकांचो त्रेग आतां वाडून येतालो आनी जुवांवूच कांय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक लागलो. त्या पासून जुवांव सकडे सांगूंक लागलो, हांव तुमकां साथ दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या पांयाचे बांद सुटोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितालो. आपलें सूप ताणें हातांत धरलां आनी तो आपली दानी आसून नितळ करतालो. आपलो घोव तुप्यांनी भरतालो, पूण पोलो पालवळत आसल्या उज्यांत घालून लासतालो. असली हेर जायती शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतालो. देवाचें उतर हे.
क्रिस्तांतय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आदवेंताचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमता म्हळ्यार आमी क्रिस्त येण्याच्या दबाजीक पेस्ताक लागीं पावल्या आनी मुख्य देवाचे सुवाताचे दिसा कितें म्हळ्यार जाय, कित्याक आमी देवाच्या येण्याक लागीं पावल्या आमी संतोश पावो जाय. देखून तिनी वाचपांनी आमकां ही संतोशाची खबर मेळटा. हें समजा जाय जाल्यार आमी एक मनशा कुळाच्या चरित्रे दिश्ट घाली जाय. चरित्रे प्रमाणे मनशा कुळान मूळ पाताक आदारले. देव सांडून गेलो, ताचे कश्ट मोर आयले, पूण देवान ताका सांडूना. बगार ताका एक सोडूनदार बसयलो. बरे मनीस ह्या सोडूनदाराचे येण्याक आश येवन लाल येवन आसले, मागणें करताले, प्राजीत करताले. हें पळयत पुस्तकांत परतून आनी परतून आमकां दिसून येता, वाचूंक मेळटा. केदाळा तो बसयलो सोडूनदार येता गी म्हणून किर्तनाच्या ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा. आमीच तें गायन करता. आमीच मिसाच्या सुवेर गायन केलें ये सोम्या म्हणून. ही जावन हो जावन आसलो मनोभाव, अत्रेग, आशा लोकांची क्रिस्ताच्या येण्या पयल्या. हे आमी आयच्या पयल्या वचपाक जपानियाच्या ग्रंथांतल्यान काडलेल्यान आयकलें. क्रिस्त येवचो जालो, आमी संतोश पावो जाय, ताच्या येण्याक तयाराय करी जाय म्हणून. भाव भयणीनो, हें आमी जें आयकतना ती जिणेची रीत आमची करूंक जाय. चरित्रेन क्रिस्त आयला, क्रिस्ताचें येणें आमचें जाय जाय. आमच्या काळजान, आमच्या अंतस्करणांत तें सरस्वो जेजू क्रिस्त आमच्या घरांत ये जाय, आमच्या कुटुंबांत ये जाय. न्ही जाल्यार हे फेस्त करून कितें फायदो? तर ये जाय जाल्यार आमी कशी तयाराय करी जाय, कशें ताका स्वागत दी जाय गी म्हणलें सवाल. दुसऱ्या वचपांत फिलीप घरान बरयल्या पत्रांत आमी आयकता, सांत पावलो फिलीप घरांचे पयस भोव लागशिल्ली आसली, मोगाची आसली. भियेनाकात म्हणटा तो, भियेनाकात तुमी. सोडूनदार येवचो जालो. सुमयेच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच हुस्को खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज, हर एक तुमची गरज मागण्यांनी तुमी उसारा, देव तुमकां आयकतलो. आमकां जायत्यो गरजो आसात आमच्या कुटुंबाक. हर एक तुमची गरज तुमच्या मागण्यांनी देवा मुखार दवरा, देव आयकतलो. मात्र न्ही, निमाणें उतर समजून घेया, तुमच्या जानवयाक आटापूंक न जो जाल्लें, आटापूंक तांकां नातलें देव तुमकां दितलो. तुमच्या जानवयेन आटापूंक न जो जाल्लें, आटापूंक तांक नातलें देणें देव तुमकां दितलो. तें तुमी मागोवंक ना, मागोवंक तुमी सकानात, पूण तसलें देणें देव आमकां दितलो. कितें तें देणें? क्रिस्ताची सोडून, कुरपेचें देणें, सत्नाचें जिवीत. जर तर आमी नेसू क्रिस्त येण्याक तयाराय करता, क्रिस्ता कडेन आमी मागता आनी तो जावन आमच्या काळजाचो अत्रेग. त्याच खातीर पंथ्यापरान मिसाक आयल्या. जर तर आमी मागता, आमी आटापूंक तांकां नातलें तें देणें, देवाचें देणें आमच्या काळजांत तो घालतलो म्हणटा सांत पावलो फिलीप घरांक. हें आमकां सरी जाय जाय. तर भाव भयणीनो, पयल्या 2 वाचपांनी आमकां मेळचो सारांश वांजेल कितें म्हळ्यार क्रिस्त येवचो जालो, चरित्रान तो आयला. इन हिस्टरी हॅज कम. कुरपेंत आनी येवंक जाय, कुरपेच्या मिस्टेरांत येवंक जाय. इन मिस्टरी हॅज टू कम. तशें म्हळ्यार कुरपेच्या मिस्टेरांत आनी हे जाय जाल्यार आमचें काळीज नितळ आसा जाय. आमी आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरी जाय, ताचे कडेन लाले जाय. खंडीत जावन आमी अशें करता गी.
चरित्रेन जर तर क्रिस्त आयलो खंडीत जावन आयला पूण कृपेन आमचे थंय येनात जाल्यार कितें फायदो आमकां? नानगी कितले बिलियन लोक क्रिस्ता वळखनात, थोडे कोटीजिनी जियेता जावंक पुरो, पूण क्रिस्ताच्या तांकां वळख ना जाल्यार तांचे जिणेचें परिवर्तन जायना जाल्यार क्रिस्त येवन तांकां कितें फायदो? आमी अस्कत मनीस, आमी सुकोन पडटा, ते वाजबी जावन आसा. मनशापणांत हर एकलोय सुकोन पडटा. आमी सुकोन पडटा म्हणलें व्हडलें न्हय, पूण आमी आमच्या पातकांची दूख धरिना म्हणलें व्हडलें. That we commit mistake is not such a great issue, but that we do not repent is an issue. जुदासान आनी सांत पेद्रून दोगी सुकोन पडले. सांत पेद्रू ताची सूख वळखलो, न्हयच ताका बॉक्सांनी दिलें, ताका पवित्र सभेचो वडील केलो. जुदासय सुकोन पडलो, ताची सूख तो वळखना जालो. That is an issue. आमी सुकोन पडटा, पाता करता, पूण ती सूख आमी वळखोंक जाय. न्हयच देवा लागीं वळखोंक जाय. आमच्या कुटुंबांत दादले आनी स्त्रिये मदें थोड्या पोटी सडणें घडटा. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजांबारा, आमच्या शेजारांत, आमच्या समाजीन आमी सुकोन पडटा. कोण तो सुकोन पडना तुलो? आमचे थंय ती व्हडवीकाय आसूंक जाय, अभिमान आसूंक जाय. हांव सुकोन पडलो म्हणल्यार वळखोंक, जाच्या बदला हांकारान तूं सुकोन पडलें म्हणची संवय ती पाड. ह्या तरान आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयारी करता. ती धादोसकाय, ती व्हडवीकाय आमच्या काळजांत आसा गाय. सुकोन तूंय पडताय, हांवूय पडटा, समेस आमी पडटा. कुमसारान मात्र म्हजी पातकां सांगल्यार पावना. कोणा कडेन सुकोन पडलो पळय ताचे कडेन सांगूंक जाय हांवें, हांव सुकोन पडलो, हांवें केल्ली सूख जावन आसा. वय ती जावन आसा व्हडवीकाय, ती जावन आसा धादोसकाय. वो आदवेंचो कालार ह्या निमाण्या हप्त्यांत आमी क्रिस्ताचे येण्याक तयारी करची. ताचे येण्याची कृपा आमची करची. आमची सूख आमी वळखना तर जाल्यार ती येण्याची कृपा आमचे थंय येवंक साध्य ना. आमच्या काळजांत आसलो काळोख आमी काडिनात जाल्यार क्रिस्ताचो उजवाड आमचे थंय येवंक साध्य ना. कित्याक खंय काळोख आसा गे थंय उजवाड ना, खंय उजवाड आसा गे थंय काळोख ना. आमी क्रिस्ताचे येण्याक तयारी करची. आमची सूख वळखोन, जावं पुरो कुमसार जावन, जावं पुरो आमची पातकां रडोवन, जावं पुरो आमच्या पेल्या थंय आमी सुकोन पडलेल्या वेळार या तो आमी सूख केला म्हण चिंता निजाक आमी करोना. ताचे थंय कितें आसा तर जाल्यार आमी जावन मेळचे आनी तो परतून संबंद बांदून हाडचो. आमी क्रिस्तांव समुदाय जावन आसा. आमी एक एकलो सरकार वचना, आमी समुदाय जावन सरकार वेता. वी आर नॉट सेव्ड एज इंडिविज्युअल्स, वी आर सेव्ड एज ए कम्युनिटी. हें सत आमी चिंतूंक जाय. आमी चिंतिना तें आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हूण आमी चिंता. तो न्ही क्रिस्ताचो वंजल. आनी त्या संदर्भार येता एकलो गलिलेया तावन जुआंव बाप्तिस्त अरण्यात तो जियेतालो. देंपे आनी काट मोव पिवन तो जियेतालो. जायते प्राजीत करतालो. क्रिस्त येवचो जालो म्हणटाना तोय ताच्या आदींच येता, क्रिस्ताची वाट तयारी करता. आनी ताका पळोवन लोक विजमी जाता. आनी वचुगाय क्रिस्त जापानियान सांगल्लो पयल्या वचपांत आनी दुसऱ्या प्रोफेतांनी सांगून दाखयल्लो वचुगाय क्रिस्त म्हूण ते चिंतून पावतात. आनी तो आपूण क्रिस्त म्हूण सांगना,
नाही म्हणता पूण क्रिस्त नाही. म्हजे उपरांत येता तो क्रिस्त, ताच्या पांयाचे वनाचे सूत सोडूंक समेत हांव फावो न्हय. आपणा विशयान उलयतना तो कालतो जाता, भोव चड कालतो जाता. लोक ताका क्रिस्त म्हूण आशा चिंता आसतना तो आपूण क्रिस्त न्हय म्हणटा. साधारण जावन आमचो मनोभाव कितें म्हळ्यार आमकां इल्ली ओडवी गाय आसल्यार 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी आमी दाखयता. हय, पूण सांज बावतीसा थंय दिसून येता कितें म्हळ्यार तें कालतेपण. दुसरो सुवातेर हें कालतेपण आमी जोडी जाय. कितलेंय आमचें कालतेपण जावं दी, क्रिस्ताच्या कालतेपणाक तें सरी जाता गाय. सर्ग आनी संवसार असो देव आनी राय एक बाळशें जावन अस्कत बाळशें जावन जल्म जागोना जाल्यार बाळशें जावन जल्मातना ताचे वर्तें कालतेपण आमकां जाता गाय. ताका क्रिस्त येण्याक तयारी करची. ह्या तराच्या कालतेपणान ताकाच रुजवात दिता सांज बाप्तीस आपणाच्या जिणयेंत. दुसऱ्यान तो सांगता ताणें व्हरतो जाय जाय, हांवें घालतो जाय जाय म्हणून. कोण तो आशेता? कोण तो आशेता? जावंक पुरो बायल आपल्याच्या घोवान व्हरता जाय जाय म्हणून आशेता. ह्या घोव आपणाच्या बायलेन आपणाचो शेजारी व्हरतो जाय जाय, ता बिझनेसमॅनान व्हरतो जाय जाय अशें कोण चिंता? तो काल आजून येवना. आमच्या काळजान ताची कीट समेत पेटोवना. दुसऱ्याने व्हरतो जाय जाय म्हूण आशेताना ताच्याके व्हरते आमी जाता. कित्याक ती आशाच ताच्या वरती जावन आसा. ताणें व्हरतो जाय जाय म्हूण हांव चिंता आसतना आशेताना ती आशाच ताच्या व्हरतेपणाच्या वरती जावन आसा. हें सत. तें कालतेपण तें व्हरतेपण ती दाजूसकाय आमचे थंय आसा जाय. तेन्ना येतात क्रिस्त सांज बाप्तिस्ता थंय. ते चिंतले वस्तू बसयले सोडून दार म्हणून. येता थोडे ग्रेस्त मनीस रावळेरांनी जियेवतले, जायते पयशे कश्ट करतले. ते चिंता वस्तू सोडून दार गाय म्हणून. आदर आमी कितें करी जाय सायबा म्हणून. वय, तुजे कडेन 2 शर्टां आसा जाल्यार नातल्याक एक काण्ण दी म्हणटा आमी आयकलें आतां. तुजे कडेन जायते खावंक पिवंक आसा तर जाल्यार जायतीं तुज्या शेजांबरा भुरगीं आसात रडटात, तांचें पोट भरना, इल्लें दी तांकां. तुज्या खंय जायत्यो देवाची देणी आसा जाल्यार ती वांटून घे. क्रिस्ताचे येण्याक संक्षिप्त तरान आमी तयारी करची जाल्यार ही जावन आसा रीत. न्हय कित्याक हांव सांगता देखून, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता. आमी आयकोना गे आतांच वांजलांत हांव जाल्यार पोत्तून वाचता. तर आमी कितें करी जाय म्हणटा हितून सायबा? ताणें जबाब दिली, तुमचे मोदे कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक दिवं. वय, तयार आसा गे आमी. क्रिसमस आयलो, आमचे ओडवी गाय आमचे थंय कितें देणी आसा तें वांटून दिता हांव गे. वय कांय पोरनो दगलो आसा दिता जावंक पुरो, कित्याक हांगा दवरूंक जागोना. कित्याक म्हाका नवो घेवंक जाय, नवो दवरूंक जागोना. असलो मनोभाव आमचे थंय आसूंक पुरो. आमचे थंय आसली देणी, देवाची देणी आमी नातल्यां कडेन देवाक दिवंक जाय. कोणें तें आमकां दिल्लें ताका दिवना, देवान तें ताका दिवन आमकां दिनसर रावंक देवा वरवीं जायना गाय? जाता. ती एक आनी एक रीत क्रिस्त येण्या तयारी करची. तेन्ना येता सुंकागार टॅक्स कलेक्ट करतले. टॅक्स कलेक्ट करतले तांचे थंय एक रीत आसली जिणेची रीत. तांकां 10 वांट्यांनी घेवचे जाल्यार 15 वांट्यांनी गेलतले, 5 वांटे तांच्या बोल्सा घालतले. देखून जुआन बाप्तीस्त सांगता, कितलें तुमकां फॉर्मायलां पळय तितलेंच घेया म्हणून. आमी बिझनेस करतना आमकां इल्लीचे पयशे जाय. वय, कमिशन जाय न्ही जाल्यार बिझनेस करूंक जायना. पूण लेखा वर्तें घेवंक आमकां आशा आसा. आनीक मेळ्ळ्यार चड म्हणून आमी चिंता. ती क्रिस्तांव रीत न्हय. त्या रितीन आमी बिझनेस करचे न्हय. एका मनशाक इतलेंच काम करी जाय म्हणून आसा, ताच्या व्हड चड काम कर म्हणून आनी ताच्या वरती कूल दिनसरांचे ती अन्याय जावन आसा. तुका कितलें पळय घेवंक फॉर्मायला तितलें मात्र घे.
चड घेनाका म्हणटात. तेन्ना ताचे थंय येतात सोल्जर, सायबा आमी कितें करचें गे म्हणून, आमी कशी तयारी करची गे म्हणून. सोल्जर लोकांक बलात्कार करताले, तांकां कश्ट दिताले. जुआन बाबतींत सांगता, तुमी बलात्कार करिनाकात, हिंसे करिनाकात, वायलन्स करिनाकात, तुमच्या रिती प्रमाणे तुमी जियेया आनी लोकांची साखरी करा म्हणटात. भाव भयणीनो, आमची ओडविकाय, आमचें देवासपण आमी जिवच्या जाग्यार आसा, आमी जिवच्या रितीन आसा. सुंका घरान कितें गरजेचें म्हूण सांगलें, ग्रेसान कितें गरजेचें म्हणलें, सोजरान कितें गरजेचें म्हणलें, कुटुंबाच्या आवयन कितें गरजेचें, कुटुंबाच्या बापायन कितें गरजेचें, कॉलेजीच्या भुरग्यान कितें गरजेचें, कुटुंबाच्या आवयन कुटुंबाची शर्यतीन जायचें, भुरग्या बाळाक बऱ्यातन पळयचें. तुजी ओडविकाय, तुजी तयारी थंय आटापून आसा. कुटुंबाच्या दादल्यान त्या कुटुंबाक पोसोंक वावरूंक जाय आनी कुटुंबाची देसवाट करचें न्ही. आनी भुरग्यांनी इस्कॉलाक जावं दी, कॉलेजीक जावं दी, वचून पावत्या परी शिकोवंक जाय. हर एका मनशाची ओडविकाय, देवासपण, सांतीपण ताच्या जिणेच्या रितींत आसा. ताचो धर्म थंय आसा. A man's spiritual history is best said by what he does in his chosen line. हर एकल्याक आमकां एक जिणेची लायन आसा, हर एकल्याची लायन आसा. ती लायन, ती जिणेची रीत, ती मांडावळ देवानी मनशां म्हाका पावत्या परी आमी चोरूंक जाय. भाव भयणीनो, क्रिस्मसाक आमी तयार करता, तिसरो आयतार आमी संभ्रमता. खंडीत जावन म्हज्या जिणेंत आनी तुमच्या दुनियेंत चड उणें जालां आनी जाता. चड उणें जालां म्हणलें एक इश्यू न्ही. वय आमी चड उणें जायनासे आमी जी प्रयत्न करीत. चड उणें जालां म्हणलें एक व्हडलो प्रॉब्लेम म्हूण चिंतिनाकात. त्या देवाक, आमच्या देवाक जायती दादोसकाय आसा. चड उणें जालां म्हूण आमची तकली पडची नाका, पूण चड उणें जालां म्हूण वळखा जाय आनी आमी पयलें मेट काडी जाय आनी पॅचअप करी जाय. म्हणजे आमी एकामेका माया मोगान जिये जाय. अशें क्रिस्त येता आसतना आमी समुदायान एक कुटुंबा बरी ताका घेवंक येया. घेवंक न्ही गर्दनीच्या गोट्यांत, बकर आमच्या काळजांत आनी आत्म्यांत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या कुटुंबांत. तेन्ना क्रिस्मस आमकां भोस दादोसकायाचें संतोशाचें जातालें. आमेन. उबे रावन सतमंता म्हणया. सतमंता देवा, त्याचे पुतात तुमच्या सुनिया जो पवित्र नरक संभालो आमकां बरी जल्मालो. पावस पयलो ताका ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेटेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, पदवीदार देव बापाच्या उजव्या कुशीन बसला. थंय तांव जियेन मेल्ल्यांचे मुर्स बेगून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभी भक्तां सयत पातकांचे बक्षांनी कुडीचे जिवन आनी ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या न्हू, देव आपले परजेची मागणी निरंतरी आयकता. सांग पावलोन सांगलेल्या परी हर एक आमची गरज मागण्यान आनी उपकारी म्हणून देवाक आमी कळीत करया. दयाळा बापा, सगळ्या पवी सभेच्या भोवार्थी लोकांक तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याची तयारी करूंक आत्मीक मुखेलपण घेवच्या पापासाहेब, गवळी बाप, याजक आनी धर्मिकांक तांच्या बेसांतांनी मिसावान संतोषान बरमन मागता. जावा बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या सर मुखेल्यांनी तांच्या अधिकारांनी हुद्द्या मुखांत तांचे तबेन असलेल्या दुबळ्या निर्गतीक लोकांक आदार दिवन सर्वांनी संतोषाचे जिवीत सरूंक तुझे कृपेन बरमोन मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगेजेंतल्या पिडेस प्रायवन आनी विविध कारणांक लागून जिवीत कश्टांचे जाल्ल्या तुझे दैवीक शक्तीन बरोवन
संतोषान कुटुंबा जिवीत जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्यान बरमन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा भुरग्यांनी युवजनांनी कुटुंब देवाचे वर्तेन देणे म्हणलें समजून कुटुंबान मोगान संतोषान जियोंक आनी वावरूंक आदार दिन म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजुजेन कुटुंबाचो वडील जावन वर्त्या शाणेपणान आनी कालतेपणान आपली जबाबदारी पाळले वरी आमच्याय कुटुंबांनी वडिलांनी देखी बरी जिणी जियोंक संतोषाचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजे दैवी कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या तुज्या मोगाचे परदेचेर खाकुळतीची दिस्त घालून आम्हा सर्वांक बवार्थान थीर कर संतोषान एकामेकाची सेवा करूंक दैवीक शक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आतां आमी मावून रावून आमच्या कासकी गरजां बसोनी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबां खातीर कुटुंबाच्या हर एका सांगण्यां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर आनी मरणाच्या तैनीर आसलेल्यां खातीर मागया आमी दुबळ्यां खातीर भुरग्यां खातीर आनी आपणाच्या भावार्था खातीर दोनी भक्तल्यां खातीर. सर्वेस्परा देवा आमी तुका दिनवास सांव तुवें आमचे वतलेल्या सदान्यां खातीर आमी अस्कर जावन आसांव. आमचे भाव आनी भयणी कश्ट जातात तांचे तुजे दिश्ट घाल. तांकां तुज्या देण्यानी बरो आनी क्रिस्ताचे येणाक आमी समेस्तांनी आयती जायशें कर. हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Mungia waina senggi erpitau Bapa Karsa amci nas berpundi kau Tuhan Kan besaraiku musuh tersansu Betul tuja masa depan Kan besaraiku musuh tersansu Betul tuja masa depan Kuang suhu dungu syabang dan kilo Serikat termutuk beratan Betul tuja covid kulit sumyang Covid ke amkaya bilang Munkia waina senggi erpitau Bapa Karsa amci asupun ditau Tuhan Kan besaraiku maksud tersansu Betul tuja masa depan Kan besaraiku maksud tersansu Betul tuja masa depan म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदेदा देव पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकन महिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी आमी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणित पदवेन सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी. हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. यशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र अपा सर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा
सरकाळी आनी सवथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन आमचे पयले पोटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सस्नाक तारणाचें दार आमकां उबारलें. हे वरवीं दीस धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवन पोतून येतलो तेन्ना आमकां भोगो मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbarasul survesc potun. Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभवा, उंसर्गीत तुका जय, उंसर्गीत तुका जय. Unsărgit tuca cer, unsărgit tuca cer. Sărvesc curacina vieta ta ca cer, unsărgit tuca cer, unsărgit tuca cer. Unsărgit tuca cer, unsărgit tuca cer. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नीक कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Morto so good purgatorio. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुन्हा तुवे आमकां सोडलाय सोबिया. श्री क्रिस्तोच्या राजा, श्री क्रिस्तोची दारा, आमची संबोध जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवकान तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजान ताण दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितेमेचे विस्तरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापान सगळे याजकी वर्गा बरोबर
तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमकां मरिये देवाचे माय सांगाती सांजू तिचो पोती बागेवन दम दोतान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराचे अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागाड आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे भरोशान येतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पथकांतले सुटय आनी सर अकांतांतले वाटाय. कित्याक जोडकी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय रजत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा आपयल्यान ती आमी समेत सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका खंडीत भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Kilu maka kawile tanilu maka pindile dainani priti maka sulaile kaya kila averas giche swikati tuni dulyada tulyam maka
म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही तुझ्या दाखवल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. आशी असता आशा दाखवली, बंदीत असता मुची भेट केली. दयेन आनी प्रीतीन म्हाका सलयले, तयार केला आविरास दिवचे. स्वीकार केली तर तुम्ही तुझ्या दाखवल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. प्रार्थना. कणवळे बापा, या दैवीक तुझ्या जीवनाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं, या आमी कळटेपणी मागतो हांव तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. देवाचे दाबाजीक आशिर्वाद आमी घेया. देवाचो एकलोच पूत आमच्या मोदें आयलो म्हूण आमी सतमंता, आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजळाक सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. या जिवितांत तो तुमकां बोवाडतंत तीर बरो शांत संतोशी आनी प्रितीमुगान उर्बेस आनी सुटसुटीत करूं. आमचो सोडूनदार मनशापण सैम घेवन आयलो म्हणून आमी संतोशान भरल्या. तशेंच मैमेवन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सस्नीक जिविताचें इनाम दिव. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर देवो आनी सदां रावो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. शांती दिनदाता या संसाराका संदेश तुझो प्रसारू करपाती म्हाका. शांती दिनदाता या संसार म्हाका संदेश तुझो प्रसारू करपाती म्हाका. निर्व्यांचे दिवपाती आसा तुझे सोम्या आमी पातिका. कृष्ण कमी इथेच लेखी नासता. दैवी कुता तुझी गाजयता. शांती दिनदाता या संसार म्हाका संदेश तुझो प्रसारू करपाती म्हाका. शांती दिनदाता या संसार म्हाका संदेश तुझो प्रसारू करपाती म्हाका. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां.
मगेन कुसाचे कुरवेन नेवरूक आमचे दुआ आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.